आमकां ना बाटाच हाडून खावचा पडटा. नळाक पाणी नळ ना पाय ना काय ना. आणि रस्तो तुमचो कसो रस्तो खळगे पडले बघूंक ना रस्त्याचे. माझे भुरगे पडट ना तू माझे भाऊ ढोबो ढोबो करून झोपरा फुटतो कोपरा फुटतो. आणि लाईटी असता तुमका लाईट हो एक दीस असता 8 दीस नासता. लाईट धड भाशेन असतं काय नासतं. ह्या गावात काय असं आमच्या काय ना. आमचं रोड आमचं सायकल चलोवंक मेळना 2-4 ते फावटी पडला सायकल हाडिना तेडा आणि सगळो रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा मोठे मोठे खड्डे पडलेले आसा त्या खातीर आमकां सायकल चलोवंक मेळना गाडी हाडपाक मेळना आणि लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. गाडी आमच्या गावात ना भुरग्याची धांदल जाता एक जाले रोड ना उदीक ना. गावातलो रस्तो जावचो म्हूण पंचायतीत थाराव घेवनूय जाले. थळावे आमदार मंत्र्याच्या कानार घाले मात कांयच फायदो ना म्हूण लोक सांगता. आता तरी आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन लक्ष घालून रस्तो जाग्यार घालचो म्हूण लोकांची मागणी. हांगा जो आमचो रस्तो 15 वर्सां पयलीं केन्ना तरी केल्लो तो आता रस्तो पळोवंक वयशाले कितें वरती दिसना. 15 वर्सां जावन गेली. आमी पंचायतीन ठराव भरपूर घालून पळयले जायना कितेंच जायना. MLA सुद्दां सांगलेलें आसा. सो आता हांव इतलेंच मागता की MLAन सांगलें आसतलें तुमकां कशें कितें जालां लोकांनी सगळें सांगलां पण MLA कडेन इतलेंच मागता की तेणी लक्ष घालून हे करून दिवचें. त्यांना रस्त्याक माती काय बरी सारख्या ना. स्ट्रीट लाईट काय स्ट्रीट लाईटी म्हणजे नकळे पण त्यो आता ट्यूब लाईटी काढून हेल्यो फोकस. आता वाघ येवपाचे आणि सगळ्यांकराक खावपाचे का काय ह्या म्हाका काय खबर ना. म्हणून ती खंयच्याय तरी आमदारान मंत्र्यान एक्शन घेवन हांगा शिगण्यात येवन बघपाचे. स्थानिक आमदाराक तुम्ही हाज्या बद्दल सांगलात केन्ना? 1000 फावटी सांगला 1000 फावटी सांगला. अशी आमची लाईट ना ह्या ना ता ना पाणी दितो ह्या दितो. आता शेळपेत आता 2 कोटीचो प्रोजेक्ट केलो. 2 कोटीचो प्रोजेक्ट केला. कित्याक शिगण्या आणि शेळपेक शिगण्याक पाणी ना शिगण्यात पाणी ना शेळपेत पाणी येता. कित्याक लागून आम्ही हेका सरपंचाक निवडून दिवंक ना काय आमदाराक निवडून दिवंक ना अशे तरेन ते आसा. आणि शिगण्यात एक्शन कित्याक सरकार घेयना ते आमकां जाय. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.